नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। अनुसावन 10वी-12वीच्यो परीक्षा एका बरोबर स्कुलाचो शिकोवपाचो वेळ अर्धवरान वाडटलो। शिक्षणाचे कमीत कमी दीस 235। शिक्षण जाणकारांचे निर्णयाचो प्रस्ताव सरकाराकडे। चौगुलेत भुरग्यांक स्वता रिस्क घेवची पडटली ॲडमिशनां। हायकोर्टाचो निकाल फावराद लागल्यार हायर सेकंडरी बंद करपाची प्रक्रिया। चौगुलेची शिटकावणी। प्रिन्सिपल मात म्हणटा भुरग्यांक वाऱ्यार सोडचें ना। भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी खातीर केंद्रीय फुडारी गोंयांत। अयोध्येच्या धोरणाचेर भाजपा ठाम। मुख्तार अब्बास नकवी म्हणटा म्हारगाय भ्रष्टाचाराचे प्रश्न महत्वाचे, मागीर अयोध्या। मावळिंग नेस्ले कंपनीत 75% रोजगार दिवचो थळाव्यांक। लोकांची मागणी। कंपनीचेर वेलो शेकड्यांनी लोकांनी मोर्चो। उपजिल्लोधिकाऱ्याची मध्यस्थी। व्यवस्थापना बरोबर जाली बसका। आणि RSSचे हिंदुत्ववादाक अध्यात्म साधनेचे बळगें ना म्हूण संघातल्यान आयिल्ल्या भाजपा फुडाऱ्यांचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप। अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात फुडाऱ्यांचे वक्तव्य। 5 दिसांचे अधिवेशन रामनाथी सुरू। खबरो विस्तारान। अनुसावन 10वी आनी 12वीच्यो परीक्षा बरोबर जातल्यो। गोंय शिक्षण मंडळान हे गजालीक हयकार दिला। स्कुलांनी शिकोवपाचो वेळ अर्धवरान वाडटलो। आतां मदली सुटी सोडून 5.5 वरां शिकोवप जातलें। शिक्षणीक वर्साचे चडांत चड वट्ट 241 दीस आसतले। कमीत कमी शिक्षणीक दीस 235 थारल्यात। ह्यो 6 सुटयो स्कुलाचे प्रिन्सिपलान जाय तश्यो थारावपाच्यो। ह्या विशयाचेर शिक्षण खातें आनी स्कुलांतल्या जाणकारांची बिरेस्तारा परवरे बसका जाली। तातूंत ह्यो गजाली थारल्यो। हे प्रस्ताव आतां सरकारा कडेन वतले। शिक्षण खात्यान गोवा बोर्ड, शिक्षण तज्ञ, बाकीचे संबंधित शिक्षक आणि प्रिन्सिपला बरोबर बिरेस्तारा बसका घेतली। ह्या बसकेन शिक्षणीक वर्साचे कॅलेंडर थारोवपा खातीर कांय म्हत्वाचे गजालींचेर निर्णय जाले। शिक्षणीक वर्साचे कॅलेंडर। 10वी आनी 12वीची परीक्षा बरोबर घेवप। शाळांनी दिसाची शिकोवपाची वरां पयलीं आशिल्ली 5 वरां मदली सुटी सोडून आतां जातली 5.5 वरां। शाळांचे कामाचे वट्ट दीस 241, कमीत कमी दीस 235। 6 डिस्क्रिशनरी सुटयो काडून। शिकोवपाचे वट्ट दीस 204, कमीत कमी शिकोवपाचे दीस 198। ह्या सगळ्या प्रस्तावांची फायल सरकाराक धाडटले। सरकारान ती मान्य केल्या उपरांत निर्णय चालीक लागतले। आता ऑप्शन्स दिले तांकां, ते आर स्टेक होल्डर्स न्ही। कोण एक सांगता, कोण अमकें सांगता, ते सगळे घेतले मेळटा। ते बेसून आमी एक कॉमन हे करतले आनी व्हेरी सून इन ए शॉर्ट पिरियड वील बाय मंडे वी आर जस्ट डिवायजिंग ए सिस्टम इन ए सिस्टमॅटीक वे, दॅट्स ऑल। आनी हेजो 11वी 10वी 12वी एग्जाम वांगडा घेवपाची दॅट हॅज बीन एक्सेप्टेड बाय द गोवा बोर्ड। आतां दॅट डिसिजन वील कम नाव। वेरियस ऑप्शन्स वी हॅव स्टडीड हाऊ टू दॅट, वेदर इफ वी एक्सटेंड वॉट टील दॅट, हाऊ वी आर टू दीस एंड ऑल दॅट वील बी पुट अप। ते गव्हर्नमेंटा मुखार मांडटा। येस। परवरेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। चौगुले हायर सेकंडरीत 11वेच्या भुरग्यांक स्वता रिस्क घेवन ॲडमिशन घेवचें पडटलें। ॲडमिशन घेतलें तरी हायर सेकंडरी बंद करपाचे केशीचो हायकोर्टांत निकाल कॉलेजीचे फावराद लागल्यार सोसायटी हायर सेकंडरी केन्नाय गुटलावंक शकता। चौगुलेन दिसाळ्यांनी तशी स्पश्ट जायरात दिल्या। बिरेस्तारा सकाळी सावन चौगुलेन ऑनलायन ॲडमिशनां सुरू केली खरी, मात वेबसायट जॅम जाल्ल्यान भुरगे काचाबूल जाले। मागीर वेबसायट सुरू जाली। ही ॲडमिशनां धडाची काय कितें हाचेर पालक आनी भुरग्यांच्या मनांत दूग लागला। मात चौगुलेचो प्राचार्य RV गांवकार म्हणटा आमी भुरग्यांक वाऱ्यार उडोवचें ना। बुधवारा सरकार आणि चौगुलेचे व्यवस्थापना मदीं वाटाघाटी जाल्या उपरांत चौगुलेचे मॅनेजमेंट अंदू ॲडमिशनां घेवंक तयार जालो। मात मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण तांणी सरकाराक कांय अटी घाल्यात। ते प्रमाण ॲडमिशनां अनुपुरती आसतली। फुडल्या वर्सा सावन 11वी बंद करपाक चौगुले परत चड करून जुलयान सरकाराक प्रस्ताव दितलो।
चौगुलेन हे पयलीं शिक्षण खात्याक तसो अर्ज केल्लो, पूण खात्यान तो मानून घेवंक नाशिल्ल्यान केस हायकोर्टान गेल्या. 18 जूनाक चड करून निकाल लागतलो. केशीचो निकाल कोणाचे फावरात लागता ताचेर सगळे निंबून आसा. Chogules has already started online admissions. However, I have told parents to preserve these forms till their admissions are finalized. बिरेस्तारा सावन चौगुले हाय सेकंडरी खातीर ऑनलायन एडमिशनां सुरू जाली खरी, मात मॅनेजमेंटान पेपरान एडमिशनाचे जायरातीन घाल्ल्यो अटी पळयल्यार पालकांक स्वता मोठी रिस्क घेवन भुरग्यांची एडमिशनां करची पडटली. चौगुलेन दिल्ले जायरातीन कितें म्हणलां तें पळयात. चौगुले एज्युकेशन सोसायटीची दिसाळ्यांनी एडमिशनाचेर जायरात. 2013-14 शिक्षणीक वर्सा सावन हाय सेकंडरी बंद करपाचे सोसायटीचे यत्न. टप्प्याटप्प्यान हाय सेकंडरी बंद करपाक शिक्षण खात्या कडेन अर्ज. शिक्षण खात्यान चौगुले हाय सेकंडरी बंद करपाक मान्यताय न्हयकारली. चौगुले एज्युकेशन सोसायटीच्या खात्याच्या निर्णयाक हायकोर्टान आव्हान. कॉलेजीचे याचिकेचेर हायकोर्टान अजून निकाल लागपाचो आसा. चौगुले अंदू घेता ते एडमिशनाचो फुडार हायकोर्टाच्या निकालाचेर निंबून. निकाल चौगुलेचे फावरात लागल्यार हाय सेकंडरी बंद करपाची प्रक्रिया सुरू. 11वेक एडमिशन घेतिल्ले भुरग्यांक कॉलेजी कडच्यान कांयच आदार जावचो ना. एडमिशनां फक्त ऑनलायनच जातली, हेर खंयचेच पद्दतीन जावची ना. ह्यो अटी पळयल्यार पालक आनी भुरग्यांक एडमिशनां स्वता रिस्क घेवन करची पडटली. एडीआयचे ऑफिसांतल्यान 494 भुरग्यांनी चौगुलेन 11वेच्या एडमिशना खातीर अर्ज व्हेल्ले. तातूंत 444 सायन्स आनी 50 आर्ट्साचे. ह्या भुरग्यांक आतां ऑनलायन एडमिशनां करची पडटली. व्हेल्ले अर्ज एडमिशनां जाय मेरेन सांबाळून दवरचे म्हूण शिक्षण खात्यान पालकांक सांगलां. 2 दीस पयलीं आमी एडमिशनां फॉर्म भरपाक येयले आनी बरी ऑर्डर काडले. टायम वेस्ट केलो, सकाळून येयल्ले. आज पेपराचेर चयल्यार ऑनलायन करेन. ऑनलायन ट्राय केल्यार आमकां नेटूच मेळना, कनेक्टूच जायना आमचें. आनी समज फाल्यां केसीचे हियरींग इज इन फेवर ऑफ चौगुले कॉलेज ऑर वॉट एवर इट इज, जाल्यार मागीर हे भुरग्यांचें कितें जातलें फुडें? हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट? आतां फॉर्म भरून पयला म्हणपा ते ईमेल करून पावले. ईमेल नंबर दिला आनी तें ऑनलायन करपाचें. ऑनलायन म्हणल्यार लागना अजून बिजी मेळटा. फातोड्डेचो आदलो आमदार म्हणटा सरकारान हाय सेकंडरी ताब्यान घेवपाची प्रक्रिया बंद करची न्ही. चौगुलेचो विश्वास ना. म्हाका दिसता ही तांची टॅक्टीक आसा कोर्टाक मिसगायड करपाची. तांची ही एक्शन आसा, त्या एक्शनाचेर गव्हर्मेंटान डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान नजर दवरची आनी कॉलेजीचो टेक ओवर जो प्रोसेस आसा तो प्रोसेस तसोच चालू दवरचो. कारण हे भुरग्यां कडेन खेळटा अनलेस एंड अंटील तांचे कडेन वेवस्थीतपणे तो सगळो विशय सुटावो जायना. चौगुलेन ऑनलायन एडमिशनां सुरू केल्यात खरी, पूण वेबसायट सकाळी जॅम जाल्ली. पालक आनी भुरगे काचाबूल जाल्ले. गोंयभर 11वेच्यो क्लासी सोमारा सावन सुरू जातल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे बसकेची सगळी तयारी जाल्या. शुक्रारा जावपा आशिल्ले केंद्रीय पदाधिकाऱ्यांचे बसके खातीर कितलेशेच केंद्रीय फुडारी बिरेस्तारा गोंयांत पावले. भाजपा अयोध्येच्या बाबतींत धोरणाचेर ठाम आसा, पूण सध्या म्हारगाय, भ्रश्टाचारा सारकेले विशय पक्षा खातीर चड म्हत्वाचे अशें मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणटा. लोकसभेची वेंचणूक अंदूच जावं येता असोय अदमास नक्वीन उक्तायलो. तो पणजे मिडिया कडेन उलयतालो. But 2 words which are conspicuously missing are temple and Ayodhya. So are we to believe that the era of temples in BJP is over, or will this be discussed internationally? देखिए हमारे आइडियोलॉजिकल जो कमिटमेंट हैं, उन आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के प्रति हम बहुत ऑनेस्ट हैं. लेकिन जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, उन पॉलिटिकल इश्यूज़ जो आज इश्यूज़ जो है वो देश के सामने प्रायोरिटी हैं, उन इश्यूज़ पर हम डिस्कस करेंगे. Because Ayodhya was on the agenda of BJP all the time. Suddenly now it has not become an agenda. And priority is concerned, the priority before the party is definitely the price rise, the corruption, the bad governance of this government, and इस देश को इस बैड गवर्नेंस से फ्री करना. और मोस्ट प्रॉब्ली लोकसभा के इलेक्शन भी इसी साल हो सकते हैं. तो इन तमाम इश्यूज़ पर इलेक्शन की स्ट्रेटेजी, जो हमारी पार्टी का ग्राउंड लेवल का फीडबैक है, वो उन तमाम इश्यूज़ पर पार्टी अपनी 2 दिनों की नेशनल एग्जीक्यूटिव में डिटेल में डिस्कशन करेगी. पणजे जावपा आशिल्ले भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे बसके खातीर पक्षाचे कॅडर पुराय तयारेन आसा. शुक्रारा 7 जूनाक पक्षाच्या केंद्रीय पदाधिकाऱ्यांची बसका जातली. 8 आनी 9 जूनाक राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बसका जातली. पदाधिकाऱ्यांचे बसकेन कार्यकारिणीन चर्चा करपाचे विशय थारतले.
आयतारा जावपी कार्यकर्त्यांच्या अधिवेशनात गुजरातचो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीचे उलोवप जातले. बिरेस्तारा सांज मेरेन भाजपाचे कितलेशेच केंद्रीय फुडारी गोंयांत पावले. व्यंकय्या नायडू प्रुडंटा कडेन कार्यकारिणीचे बसकेचेर उलयलो. ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का बैठक का बहुत महत्वपूर्ण है. कारण क्या है, आगे 5 प्रदेशों में चुनाव है, उसके बाद कभी भी लोकसभा चुनाव हो सकता है. देख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ऐसा कभी चर्चा होता नहीं. कोई सुझाव देना चाहे तो दे सकता, अलग बात है, मगर निर्णय कार्यकारिणी में होता नहीं. इतले मजगती आयतारा सांजे ताळगावाक कम्युनिटी सेंटरान जावपा आशिल्ले भाजपा कार्यकर्त्यांचे अधिवेशनाची तयारी सुरू जाल्या. फाटले कितलेशेच म्हयने खणून घाल्ले रस्त्याचे सध्या थंय पॅचअप चल्ला. नरेंद्र मोदी धरून भाजपाचे मुखेल केंद्रीय फुडारी अधिवेशनात कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपाचे आसात. बीजेपी येता ना रे कोण येता तेका लागून बेगीन करता ते 8 तारखेक आजच कापा हे मागीर करपाचें याद करपा आसा. ओ रोड कितें म्हणटालो त्याच रोडान येतले ते खंयचे रोड ते सायडीन येतले ते कितें 7 8 तारीख 9 तारखेक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.